खूप तेंप जालो भंडारी समाज आणि गोंयचे जनतेचो सेन्सस जावचो, जो सेन्सस लास्ट 2011 जाल्लो आनी तेच्या उपरांत 21 जावपाक आसलो. कोविड म्हटले आनी मागीर तो उरलो. पूण आयज 25 सुरवात जाली तरी आसतना गोंयचे जनतेचो सबंद जनतेचो सेन्सस जायना. आमचें मत आहा, आमी हे मुख्यमंत्र्याकूय निवेदन दिल्ले, भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाक श्री दामू नायकाकूय निवेदन दिल्ले आहा. सो आमच्या मता प्रमाणे जो 2011 सर्वे जाल्लो तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे सरकार नासले. हांव नको आतां कित्याक भियेतात ते सर्वे करपाक. तेन्ना जो सर्वे जाल्लो तितून भंडारी समाजाचे पोषण आहा, भंडारी समाजाची जी जनगणना आहा ही चुकीचे पद्दतीन मांडलेली आहा. जी आसपाक जाय ती ना अशें आमकां दिसता. आमकां हे एक फील जाता की खंय तरी आमचो समाज भंडारी समाज आहा आनी भंडारी समाजात वांगडा ओबीसी समाज जो आहा, ज्यो 19 जाती आहा, हे सगळे फटावता. आमचे म्हणणे खरे ठरोवपाक लागून तुम्ही सर्वे करात. आम्ही याच्या फुडें एक पाऊल घेतला. आम्ही स्वतः जावन आम्ही भंडारी समाज गोंयचो जो तमाम भंडारी समाजातले आमचे जे लिडर आसतले, आमचे जे कार्यकर्ते आसतले, भंडारी समाजाचे आमचे बांधव आसतले, आम्ही स्वतः आमच्या समाजाचे सर्वे करपाक चालू करतले. त्याच्या उपरांत ती सरकार मान्यता आसूं वा नासूं, पूण आम्ही करपाचो आतां प्रयत्न करतले. आनी सरकार जर हे सेन्सस करपाक फाटी उरता जाल्यार म्हाका दिसता आमकां भायर सरोन ह्या सरकारा विरोध आवाज उठोवचो पडटलो. हांव नकळो सरकार सेन्सस करपाक कित्याक फाटी सरता. फाटले एक 10-12 दिसा पयलीं आमची समाजाची बैठक जाल्ली आनी ह्या समाजाच्या बैठकीन आमी हेचेरूच आमी कॉन्सन्ट्रेट केला की जर सरकाराक आमी सगळे निवेदन दिवन सगळे करून सुद्दां जर सरकार करिना जाल्यार आमी आमच्या समाजाचे जे सर्वे आहा, सेन्सस आहा, सर्वे आहा, वो आमी करचो अशें आमचे डिसिजनूय जाल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता भंडारी समाज केवळ हांगर आज हांव आसत किंवा किरण आसत, आमी आसा म्हणजे तो अर्थ हे न्हू, आमी दोगूच ना, हे ठरलेलें आहा. आनी कोणाक नाका की आपलो सेन्सस जावचो, आपली स्ट्रेंथ ह्या राज्यान कितकी आहा ही कोणाक नाका, सगळ्यांक जाय. त्या खातीर म्हाका दिसता विजय बाबाक आमी दोन गोष्टी तेचे अभिनंदन करताना म्हाका दिसता तेका आमी एक सॉरी म्हणूंक जाय. कित्याक आमकां कल्पना सुद्दां ना की जे किरणान सांगला तशें ज्या मनशान काडूंक जाय तेंच्यान कोणी काडलें ना. आनी हो विश्व आहा तो विजय बाबाक आमी निवेदन सुद्दां दिवपाक आमकां मातसो उशीर जालो. तरी आसतना तेणीन तो पोट तिडकीन विशय थंय विधानसभेन काडलो. फॉरगेट 0 वर आसले कितें आसले तो ना, काडप हें इम्पॉर्टंट. म्हणून हांव तेका एप्रिशिएट करता. विजयान तो एक आमचो नॉन ओबीसी दान सुद्दां तो विशय तेणीन विधानसभेन थंय थेयलो. आमची घटना जे इतिहासीक अन्याय जाला, जे समाजांचेर इतिहासीक अन्याय जाला तांकां न्याय दिवपा खातीर रिजर्वेशन म्हणटे इंडियेच्या कॉन्स्टिट्युशनान हाडला. भायल्या देशांनी आनी चड करून डिव्हलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आतां आमी कितें उलयतात विकसीत जावंक जाय. ज्यो विकसीत जाल्यात लायक अमेरिका, थंय वचून हे अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हणटा काय एक उतर आहा. अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हटल्यार जो इतिहासान जे समाजाचेर अन्याय जाला तांकां एक पुश दिवप, वयर काडून एक लेवलाचेर तांकां कम्पीट करून दुसऱ्या कडेन मेळपाक चान्स दिवप. हे अमेरिकेक पसून आसा, ताका म्हणटात अफर्मेटिव्ह एक्शन. आता जो मनीस निवडून येता, लोकप्रतिनिधी जाता, ताका सगळे समाजांक घेवन बरोबर फुडें वयर वचपाचें आनी फुडें वचपाचें हें ताणें हावेस दवरपाचो आसता. भंडारी समाज म्हणटा तो गोंयांत गोंयकार समाज जो सगळ्यान चड नंबरान आहा. हो आज तुका किरणान सांगला ते भशेन स्टॅटिस्टिक्स आहा. आता किरण हे म्हणटा, ओ विजय सरदेसाय म्हणटा, ओ दयानंद मांद्रेकार म्हणटा, ताजे ओन कारणा खातीर अशें कोणेय म्हणूं येता. ते कोण प्रूफ करतलो कितले फिगर आहा ते? सेन्ससूच प्रूफ करूंक शकता. इतिहास असो आहा की बीजेपी जेन्ना ओपोजिशनान आशिल्ली तेन्ना बीजेपीन आवाज केल्लो आनी जेन्ना बीजेपी पावरान आयली तेन्ना तांणी 27% रिजर्वेशन केले. ताजे तें जावन एक डिकेड गेल्या, 10 वर्सां गेल्या. 10 वर्सान सेन्सस आउट जाता
नवो सेन्सस येवपाची गरज पडटा. आतां गरज आसा. बेसिकली रिजनल प्लॅन कसो आसता की 10 वर्सांनी रिजनल प्लॅन नवो येवंक जाय म्हणून. आतां मुखेलमंत्री म्हणटा की नवो रिजनल प्लॅन येवपाक जाय. ते भशेन तांचो समाज म्हणटा की सेन्सस जावपाक जाय. कळुनी आमकां कितले गोंयकार खंय आहा ते. आनी आमचो पक्ष आहा तो गोंयकारपणाचे उलयता. तातूंत कोण बामण आनी कोण भंडारी न्ही. मेनली गोंयकारांक हुद्द्यार हाडप, तांकां तो चान्स मेळप आनी तांकां घटना जी पावर दिता ती पावर तांकां घेवंक चान्स मेळप. हो रायट तांकां फायट करपाक तांकां हक्क आहा. तांचे खातीर कोणे तरी आवाज उठोवंक जाय. म्हज्या पक्षाचो हांव एकलोच आमदार आहा. हांवें तें करपाचें काम केलां इन अ स्मॉल वे. तो 0 आवराचें हे व्हडलो इश्यू. 0 आवराक मेन्शन करपाचो इश्यू न्ही हो. हे जे मॉन्सून सेशन येवचे पयलीं तांणी सेन्सस डिक्लेअर करचो. नाजाल्यार मॉन्सून सेशनाचे इच एंड एवरी डे हो इश्यू हांव रेज करतलो. असो नाजाल्यार तसो. सोशल वेलफेरान काडटलो, बजेटाचे हाजेर काडटलो, खंय मेळटा थंय काडटलो. हें तांणी तकलेंत दवरचें की जंय चान्स पडटा थंय हो इश्यू आमी रेज करतले. आनी तितलेंय करून जर सरकार करना जाल्यार एक 50% हे हिंदू समाजाचे लोक आहा. तर एक मनशाक, बायलेक, भुरग्यांक तांकां तातूंत फायदो कितें आहा आनी सरकार नजरअंदाज हे डिमांडाक कित्याक करता हें आमी तांचे तकलेंत घालतले. आनी मागीर फुडें कितें जाता तें जावं दी. पळोवया आमी फुडें.